गायज गुड मॉर्निंग. सगळीं कशी हाय तुमी? हाय न्हू बरी? आमी हाय सगळीं बरी. आमी चयले मारगांव. मेफी केलो रिपोर्ट हेजो मेडिकलाचो अजून मेळो ना. 1 वीक क्रॉस जालो पण आतां परतून गेला अपडेशना कित्याक कंपनी विचारीता कितें जालें रिपोर्टाचें. सो त्या रिपोर्टाचें खबर तेगे कितें सांगताय ते नेक्स्ट टायम आपण हिंगा करपा ना म्हणटा. आनी हेचो चिकू बाबा हाय शे. गुड मॉर्निंग शे मुंगो. सो ही इज हॅपी बिकॉज वी आर गोईंग पापा हाऊस. वे गोईंग राजा? वे गोईंग पापा हाऊस. सो कारूय ते 2 दिसांक तेका आमगे मिनी ट्रॅव्हला न्हू. सो मिनी ट्रॅव्हला पयलीं गारू येताय आमी कित्या मनशां येतो तुमी कित्या बाबा गेला तो या वील स्टे पापा हाऊस. सो मिनी ट्रॅव्हला सगळे पयलीं म्हाका न्हू आयब्रोज काडपा जाय. अप्पर लिप्स इस्टाग्रामान आयब्रो काडपा पावना. आयब्रो अप्पर लिप काडूं जाय. सो तेका लागून म्हाका आनी मागीर पॅम्परींग कशें म्हळ्यार पॅडिक्युअरूय करूंक जाय. स्कीन वचपा लागोली. म्हाका चिचणी घरा प्रॉब्लम जाता. म्हाका हें जाता मागीर स्कीन वयता पांयाची. पॅडिक्युअर केल्यार बरो उरता. सो तेका लागून मातशें एक फावटी पॅडिक्युअर करता. स्कीन बोटां भितर स्कीन वयता. म्हणजे क्लिपर्स हांव घालिना अशी स्टॉप केल्याय घालपाचें. पूण खबर ना म्हाका ह्या घरा कडेनूच त्रास जाता. ओके आय डोंट नो कशें तें थिंग गेला मेफी ब्रेकफास्ट बी करपाक कांय टायमूय मेळो ना कित्याक अचानक तेणें सांगलें म्हाका थिंगा खंय वचोंक जाय ऑफिसाक वचोंक जाय म्हणून. सो बेगीन भायर सरली मागीर लेट जाता म्हणून तूं ऑफिसाक काम आहा मागीर सगळें पॅक करता म्हणल्यार जायना जालें. रूम गेटा बंद. सो बेगीन भायर सरलें. रोप मिशिनान राती म्हाज्या चॅस्टान दुखोंक लागलें. हांव नाका कितें जालें तें. आनी बाबा बी मस्ती करूंक लागलो. बाबा बी रावना जालो कसो. बाबाचेर बेल्टाकू भित्ता तो आनी कित्याक बीन तो बेल्टाकू भित्ता. बेल्टाचेर सायडीचे सॉफ्ट आहा तितून हांव सॉफ्टली मारता तेका स्लोली मारता. पूण त्या दिसा काल कितें जालो पण म्हाज्या चॅस्टान दुखोता कितें जाता न्हू. सो ते हार्ड पार्ट आहा पळय तो तेज्या हातीर पडलो. तेज्यो बोबो सो तशें तेगे हार्ड पार्ट पडलो आनी तेज्यो बोबो आवय म्हाका आनी म्हाका जिवू नाका कितें जाता तें कोणा डब्बल टेंशन जालें. डब्बल हें जालें. असाला घाल आमकां आतां गाडी नंबर पळोवले हायडीकूय लायले गेले न्हू चोय तुमकां मागीर. सो काय जाता तुवें हाय आनी मागीर म्हाजो एक काम आहा तेका तेगे कामा कडेन. सो आयज बायक काडूं दिवना तेका. ते बायक काडीत जाल्यार न्हू मागीर डॅडीक आनी नाजाल्यार कोणाकूय रावचें पडटा. म्हाजे बारा येवचें पडटा. आनी बायक काडूं ना आनी मेफीक कितें काम आहा तें आहा न्हू. एक बायक आहा न्हू घरा कडेन. सो ती बायकीनूच काम करतली आनी परतून मागीर सांजे मडगांव येवपा जाय. म्हागे काम नाहलोलें मडगांव. सो मामी तेंकां मडगांव पावोवपा जाय मातशें सिसिला आनी. सो ती कशी पावतली तें जालें सगळें प्रॉब्लम जाला. सो तेका लागून सो तेंकां पावयतलें मागीर मेफी आनी आमगे काम करूं वयतलीं. चोयलो वेन्यासून आमकां परतून मारगांव येवचें पडलें कित्याक वेन्या ऑफिसान न्हू म्हणूंक लागलें मारगांव ऑफिसान म्हणूंक लागलें. सो मागीर थिंगा वाटे टेंडर कोकनट पिली कितें जावपा लागलें. जायना जालें मागीर पार्किंग मेळो ना आमकां भायल्यान रावलें. सो आतां फायनली आतां पार्किंग मेळ्ळो आनी आतां तेका लागलें बूक सारकें कित्याक तेका कांय ब्रेकफास्ट बी कांय करपाक टायम मेळो ना आमकां. आनी तो अशी म्हूण उठोन कांय खायना. सो तेका लागून करूं ना. तो टेंडर कोकनटाचें न्हू तें आम्हाला आई आसता पळय ती हें केली पोतयें घायली आनी हाडली. सो तेका दिलां. आतां मेफी केला ताचो 1:15 जाली 1:20 जालें. मामी रावतो जेवपा. सो तेका फोन मारतालें हांव जेवपा रावनाका म्हणून हिंगा खूंय कितें खाता म्हणून. सो चोयता हिंगा कितें खातोली नाजाल्यार घरा वचोनूच जेवतली. चोया मेफी कसो रिएक्ट करता तो ते प्रमाणे चोयतलें. ओके आनी एक तरेच्यान हॅप्पी बी हा. मोबायल सामको लोड जालोलो 4 दिसाचे व्लॉग्स जालोले आहा. सो 4 दिसाचे व्लॉग्स एडीट करूंक जाय अपलोड करूंक जाय सगळें करून दवरूंक जाय. चोयता नेट तुमकां माजरा. सो गायज आमी पावली घरा केदो पावली. घराच येवन जेवली कित्याक मेफीक जेवण नाका आहलोलें. सो तेणें तो जेवना
आणि मामीनेचे आंबे घेऊन दवरलेले झाडपिके आंबे खायला. आणि हे न्हू माझे बाबा गेले बड्डेयाचे ऑर्डर केलेले, सो ते येयले बड्डेचे सामान. सो आता इथे मारगांव आमी सगळीं मागे शॉपिंग येयची पाय शॉपिंग करपाक. तूं इथे मारगांवान तुका मागीर मेळटा. ओके आतां वयताय आमी मेफी ह्या घरा तो येवपा आसलो तो गेम चोयता खंय आपूण येन खंय. सो तो येना. सो आतां नेल पॉलिश लायला इश्टरा बाय नेल पॉलिश लावपा टायम मेळना नाल्यार सायज लायला म्हाजो पेर खाता. सो म्हाजे भाशेन पेर लावर तो आयज हांवें आजून काडून खावंक ना. हांव सांजे खातोलें जेल न्हू पडलो. मामी डॅडी हांव सिसिलान वयताय बाबाक घेवन. ओके मागीर मेळटा तुमकां. पावली घरा आतां हांव आनी मेफी वयताय पणजे मातशें काम आहा म्हणून. आनी सेकेंड ती आमकां यूट्यूब फॅमिली मेंबर्स मेळलोली हरी दिसली तुमी 2 जाणां. ती भुरगीं आसलो धाकटे बाबा काय आसोता मिस्टू की सांगोता मेफी की सांगोता हांव मातशी भायर सरताय मागीर मेळटा तुमकां. रोखडे येता गली चिकूक पळया मेळटा पणजे येयले. फेस्टिवल हळशीका फेस्टिवल Chicken 65, pepper chicken, crispy chicken. स्वीट में क्या मिलेगा? स्वीट गोल्डन फ्राई. हाई क्वालिटी जो गेंदबाजी देखने को मिल रही है ये बिल्कुल भी आसान नहीं है. ये दिखती बड़ी गाय जाता वयता आमी गेलेली कडी लास्ट टायम आमी हिंगा येताली सूप पिवपाक. आनी आयज तितू नाहलो ओके कसो आसलो बरो जालो. कालचो तरी हॉट एंड साय सुपार दिवना तेणी मनशाव दिलो काल. आयज ओके आसलो पूण लास्ट टायम आमी येता न्हू हिंगा बरो लागतालो. म्हाका फकत उगडास येता दोयी गाडी सोदता. उगडास ना ही गाडी हाडल्या म्हण डॅडीची हां उगडास ना डिक्की उक्ती कर कडी येयलो आमी पार्सल घेयला बाबा. पावन मेळटा चिकूचे रिएक्शन दाखयता. रागात जातलो बायसोला तेन्ना न्हिदलो तो रागात ना येता ती मेवल्या करून तेका पापा. गायज आमी पावली घरा बरी भाशेन आनी जेल बी फ्राय रायस हाडलेलो बाबा लागून. पयलीं मामीन तेका पयलीं लायलोलो सो लायलो तेका मामीन. आनी आतांच हेटा आनी हांव खाता मँगो पाड्डे खाता. पाड्डे मागे फेवरेट पाड्डे. सो ल्हान आसतना कितें जातालें अशें तेन्ना एक आंब दिताले 1-2 आंबे आसताले न्हू. सो हांव न्हू शिरो हाय त्यो सिसिरा दितालो आनी पाड्डे हाय ते हांव खातालें. सो पाड्डे म्हाका सगळीं दवरतालीं. सो मागीर पाड्डे फेवरेट. सो पाड्डे खाता आनी आयचो ब्लॉग काबार कोता. आयचो बहुत दिसलो जाल्यार लायक शेअर कमेंट मेची हाल्याच्या ब्लॉगान. ओके टील देन बाय गायज. आतां सो गायज आज जाले 1:15 जाले आनी प्लस मागीर आनी 2 उरले व्लॉग्स एडीट करपाचो. 2 उरले आतां एक हांव आतां प्रेझेंटली करता. आनी मडगांव गेलो पणजे न्हू मडगांव वचून येयली न्हू. मडगांव येताली मडगांव वचून तेन्ना हांव वाटेन न्हिदलो.
सो हांव पणजे आसन तेन्ना तो न्हिदलो तो लेट उठलो आतां लेट न्हिदलो तो मागीर आज जाल्यार 1:20 जाला आतां रातचे एडीट कोत्ता लायट ऑन आहा न्हू सो तो कोणा न्हिदों दिवना आमी तांकांय न्हिदों ती जागी आहाय तेची आयज म्हणल्यार आतां ब्लॉगा एंड घेतलो आनी आतां एडीट जालें मागेलें सो टायम चोया 1:20 जालें ब्लॉगिंगा काबार कोत्ता बोर दिसलो जाल्यार लायक शेअर कमेंट ओके मेची नेक्स्ट ब्लॉगान डील देन बाय